आमच्या पयल्या दिसाचो विशय गोराबो बाबार्थान रिगलोलो. आमच्या भुरग्यांच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी उगडास करुया. आमी यादनिकाक उतवार दिल्ले बाबार्थान आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक. तर आयज क्रीत भाशेन आमकांच आमी विचार करुया. खरेपणी हें उतवार आमी सांबाळलां, पाळलां. दर दिसा आमच्या गोरेब्यांत मागण्यांतल्यान आमच्या भुरग्यांचो बाबार्थ आमी वाडयला. पाद्र आग्नेल होच बाबार्थ आपणाच्या गोरेब्यांत आवय बापूय वरवीं आपणायलो, जियेलो आनी आपणाच्या यादनिकी जिवितांत होच बाबार्थ गोरेब्यांत रिगूंक तो वावुरलो.
ह्या मिसाची इतेसांवां काजाराचो दीस दिनवासनेचें मीस भेटयता आल्विनो आनी मारिया डायस वेळितावन फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता एस्नी आनी फ्लेसन फेर्नांडीस सांजे दियार येलतावन इरिन्यू आनी फामिलीक पेकोवणी मागूंक भेटयता इरिन्यू फेर्नांडीस सांताक्रूज तावन दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता अंजेलिना फेर्नांडीस मेर्सेस तावन फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता रॉबर्ट फेर्नांडीस वेर्ना तावन अनया जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता एंटनी आनी नविता ग्रेशियस आगासाय तावन दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता वेन्सेला फेर्नांडीस आनी एल्ड्रीन फेर्रांव मारगांव तावन सुरवातेक सगळे आमी उबी रावया आनी गीत गावया. Sotto mokordai Amche modai Jesu katai Homo olkunden mostako Aples chevetu kabeto Buche kutu ektai sahata Mawat wismas moku sahata Buche kutu ektai sahata Bawat wiswas moku sarta Tuche kutu ektai sahata Bawat wiswas moku sarta Tuche kutu ektai sahata Bawat wiswas moku sarta बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवड तुमची सगळ्यां आसूं तुमची सोबे आसूं प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसाचो विशय भावार्थान रिगलोलो गोराबो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आयज खेरीत भाशेन आमचे गोराबे भावार्थान तीर रावंक आनी भावार्थाची साक्षी जावंक म्हूण मागुया. आनी जायती पावटी भावार्थाची मनशां कशीं आमच्या गोराब्यांत आमी जिवंक ना. आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमचो भावार्थ दिसून येवंक ना. तर असल्या चुकीच्या आनी दुसऱ्या पातकांचें आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींदो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पौर अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia, somia, kaglutko Krista, kaglutko Krista, kaglutko. Somia, somia, kaglutko, somia, kaglutko.
बरो आरतुया. सुर्गीच्या बापा, बाग्यून मार्टीन धर्म अध्यक्षाच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेची विस्मितां आमच्याय काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक आमकां कदींच निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे वरवीं तो खरो देव तुजे सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोझेसान पोरजेक म्हणलें, इस्रायेला कान दिवन आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बोलान सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसाक हांव तुका फॉर्मायतां तीं उतरां तुज्या काळजान कोणसून दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठतना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी ताची खबर भोवून भोवूंक करतलोय. तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक कुणा कोशी बांदतलोय आनी तुज्या कपालाक एक कोपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दाराच्या कोडवांचेर आनी दारवंट्यांचेर तीं तूं बरोवन दवरतलोय. जो देस आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्पोरान तुमच्या पुर्वजांक अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासायलें, त्या देसान तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी गिरेस्त शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावूंक नासलोले जैतुनाचे मळे आनी जाणें तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्या त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे तुमी भें दवरात. ताचे सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें कडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. तूं म्हजें कडप, हांव तुका शेरोना येतां. तूं म्हजो धाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें कडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवंडार, ताच्या नांवान ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडल्यान जोयत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. उद्गाराक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्परा soy सर्वेस्परा soy सर्वेस्परा soy सर्वेस्परा soy Ake pove soba Eko soltu usma Soglia toshi porta Piso ek wodrakta Solve
Sorves por तुमचे सोवे आसू Mateva pormone Jesu Christace शुभ portoma एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात उतरांची चड बोडबोडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो स्वर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने म्हाका तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावा भयणींनो आयच्या समाजाचेर आमी नदर मारल्यार आमी पळयता जायते आमचे कुटुंब तुंटल्यात काजारे भावा भयणां दोशी जाल्यांत आवय बापाय आनी भुरग्यां मदीं संबंद बिगडल्यात एके भाशेन आमच्यान म्हणूंक येता आयच्या काळार जायते आमचे कुटुंब ओस्कोत जाल्यात हाल्ल्यात सुकून भावून गेल्यात आनी हाचें कारण कितें काय म्हाका दिसता एक मुख्य कारण म्हणल्यार आमच्या फामिलीची पाडां जीं आसात तीं भावार्थाची जमनींत आमी खोलावंक नात आमच्या फामिलीची पाडां भावार्थाची जमनींत रिगून आमी दवरूंक नात वो आमच्या भावाची पाडां फामिलीची पाडां काडून आमी दुसरे पाड जमनींत घाल्यांत दान दौलत व्हडपण मिजाज गर्व हातूंत आमच्या फामिलीची पाडां आमी घाल्यांत आनी हाचो परिणाम कितें परिणाम हो कित्याक आमी देवाचेर आमचो कुटुंब बांदून हाडूंक ना देवाचेर भावार्थ आमच्या फामिलीनी उणो जाला हाका लागून जेन्ना असलीं वादळ मळां आमच्या फामिलींत येतात प्रश्न उप्रासतात घोव बायलां मदें जायते विवाद जातात भुरग्यां मदीं आवय बापाय मदें जायतो गैरसमज येता तेन्ना आमी हाका फुडो करूंक पावनात कित्याक आमच्या फामिलीची पाडां भावार्थाची जमनींत बरे भाशेन रिगूंक नात देखून आमी सुकता आमची फामिली सुकोवन गेल्या उस्कूत जाल्या आनी देखूनच आयज देवाचें उतर आमकां आपयता आमचें कुटुंब भावार्थान रिगलोलें कुटुंब करूं आनी भावार्थ म्हणटात तो एक दीस आयताराच्या मिसाक वचून भाग घेवन
इगोर्चेन सोंपना. भावार्थ दिसा दिसपट्टी आमी जिवंक जाय. आनी देखूनच आयचें पयलें वाचप, दुसरें समोरलें वाचप आमकां उगडास करता. उठ्ठाना बसतना न्हिदतना वार करतना देवाचेर तुजो भावार्थ जिये. एकल्याच देवाचेर तुजो भावार्थ थिराय. आनी हें करूंक भोव गरजेची वस्त म्हणल्यार जें आयचें शिव वर्तमान आमकां उगडास करता, मागणें करूंक. आनी मागणें म्हणटकूच जायते फावटी आमी चिंताव, मागणें म्हणल्यार देवा लागीं वस्तू मागूंक, हें जाय तें जाय, ह्यो वस्तू मागूंक, हें आमचें मागणें. पूण खरें मागणें मोगाचे भावा भयणींनो हें की देवा आनी आमचे मदीं जो संबंद आसा तो घट जावं. आनी देखूनच लुकाच्या शिव वर्तमानान 17व्या आवेसवरांत 5वे वळींत आमी पळयता, धर्मदूत जेजू लागीं एक मागणें करतात, सुमया आमचो भावार्थ वाडय. असलें मागणें आमच्या कुटुंबांनी आमी करता काय? देवा आमचो भावार्थ वाडय, आमच्या कुटुंबाचो भावार्थ थीर कर, आमकां भावार्थान मजबूत कर, असलें आमचें मागणें जाता काय? दुसरे सुवातेर आधुनीक काळार आमी पळयता आमकां दुसऱ्यो संवसारी वस्तू करूंक जायतो वेळ आसा, टी.व्ही. पळोवंक, आमची दुसरीं कामां करूंक. पूण जेन्ना मागण्याचो वेळ येता आमी जायते फावटी मागणी करूंक विसरता. भोव करून आमचीं आतांची तरणाटीं भुरगीं तांच्या हातांनी मोबायल आसात, जायते फावटी वॉट्सॅप फेसबूक हातूंतल्यान ऑनलायन आसतात, दुसऱ्या लागीं चॅटींग करतात. पूण देव जो 24/7 आमच्यान म्हणूंक जाता ऑनलायन आसा, ताचे लागीं उलोवंक, ताचे लागीं चॅटींग करूंक आमचीं भुरगीं तरणाटीं विसरतात. आनी कित्याक विसरतात गडे आवय बापूय भुरग्यांक उगडास करना की मागणें गरजेचें. आनी जेन्ना आमच्या घोराब्यांत मागण्याचें वातावरण आसतलें तेन्ना मोगाच्या भावा भयणींनो आमच्या फामिलीची पाडां भावार्थाची जमनीत आनी थीर गोत जातलीं. आनीक तेन्नाच जिवितांत येतल्या वादोळमोडांक प्रश्नांक आमी फुडो करूंक पावतले, नाजाल्यार आमचें कुटूंब तुटूंक पावतलें, काजारां मोडूंक पावतलीं. कित्याक आमचीं पाडां देवांत रिगून ना. आयज मोगाच्या भावा भयणींनो नोवेनाचो पयलो दीस आनी पाद आग्नेलाच्या फामिलींत आमी पळयल्यार आमकां हेंच दिसून येता, तांच्या घोराब्यान मागण्याचें वातावरण आसलें. पाद आग्नेलाक आनी ताच्या भावणाक तांच्या आवय बापूयन मागणी करूंक दर दिसाक 30 रोजार आनी दुसरी मागणी करूंक शिकयलेली. आनी देखूनच भावार्थाच्या जिवितांत पाद आग्नेल आनी ताची भाव भयणां वाडलेलीं. आनी देखूनच पाद आग्नेल ह्याच भावार्थान वाडून आयज एक सांत कसो आमी ताका आयज मानता. तर मोगाच्या भावा भयणींनो आयज देवा लागीं हीच कृपा आमकां मागुया की आमची फामिलीची पाडां संवसाराच्या वस्तूंनी आमी घालची न्हय, कित्याक ती पाड जमीन. तातूंत आमची पाडां रिगोत जाल्यार आनीक ओद्रूस मोड आनीक आमचें फामिलीचें जिवीत तुटोन मोडोन वेतलें. आमची फामील जर एकवटान रावतली, थीर आसतली जाल्यार आमच्या फामिलीची पाडां भावार्थाची जमनींत आमी घालुया. आनी हें करूंक मागण्याक पयलो वयलो जागो आमच्या फामिलीन दिवया. भुरग्यांक शिकोवया की मागणें गरजेचें. आनीक हे भाशेन आमच्या जिवितान भावार्थाची मनशां कशीं भावार्थाचे नदरेन आनी भावार्थान मेवता ती शक्ती आनी बोड घेवन जिविताच्या वादोळमोडांक प्रश्नांक आमी फुडो करूंक पावतलीं. तर हीच कृपा आमकां सोण एकल्याक मागुया. आमीन.
सगळीं आमी उबी रावया. हे वेळार कांय आमची मागणी आमी दुनिया देवाक उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूट कोर. आमचो पाप साहेब, बीस पाद्री आनी सगळीं धार्मिकां ह्या अवघड पिडेचे मारामारीचे अडचण्यांक सांपडलेले फामिलीक अदीक करून दुर्बळांक आनी कोनिश्टायेन आसलोल्यांक आदार दिवंक मोगान आनी बुजवणेन भरूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कोर. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ते नागरिकाचे जबाबदारीचे प्रतिनिधी म्हूण मानून घेवंक पोरचेची सेवा चाकरी करूंक आनी कोनिश्टायन जियेतोल्याची उदरगत करूंक लोकांच्यो गरजो पाळूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कोर. आमच्या फामिलींनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आनी मोगान आनी विस्वासीपण देवाक आनी हेर वांगड्यांक एकवटलीं आसूंक समाजाक आनी संवसारांत भाग्योनपणाच्या जिविताचे फोलेर जावंक निर्मी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कोर. अनाथाक, विधवांक, निराद्र्यांक आनी फामिली पयस आसलोल्या जाणट्यांक पवित्र सोबेन तांकां वेगूंक आनी ताचें जिवीत मोगान भरूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कोर. मान्यवंत आग्नेलाचे विनवणेन आमी केली मागणी देवान मानून घेवंक बेगीनच मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंत म्हूण परगटूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कोर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोल जावंक एकचार बागेलीपण आनी आमचो भावार्थ परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध येसेवीक जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कोर. सुर्गीच्या भूमोगाळ बापा, बावतिजमा उदेशी भावार्थाची देणी तुवें आमकां सगल्यांक फावो केला. तर ह्याच भावार्थान आमचे घोराबे थीर गोड कर आनी सदांच मागण्याच्या जिविता वरवीं आमच्या फामिलीची पाळां भावार्थाची जमनींत आमी अदीक आनी अदीक खोलावंक आनी तुजेरूच पातयेवन जिवितांत येतल्या कोश्टा मोडाक आमी फळो करूंक तुजी कृपा आनी बोड आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्वरा देवा, बागयोन मार्टिनाचो उगडास करून
तुका आमी वोमताव ती देणी पवित्र कर. सगळ्या आमच्या बऱ्या वायटां मदें आमचें जिवीत तुजे खुशे प्रमाणे चलोवंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूं. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. माटीन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावण जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Powiedz, Norbaranco, Solwys, Sorgany, Sonsar, Bola Tusza, Wojbowa, Musorki, Duka, Sojso. Solwys, Poracie, Nowy, Jeta, Taka, Soj, Musorki, Duka, Sojso. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुडपूर गोटुया. Sonia Jesu, ome hodo kata. Ani hekase lehebieta. Dit leipauti, du oi bavaniusur. Ame tuche moron urguta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पूण हो जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन दोरमुता आनी सर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां काळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल. आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वाटात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. इश्टानू, कुमयन्याव शेवूंक सोदतात आनी आसा थंयसरूच उबी रावची. आमची याज्ञीक भाव माद्र्यो भयणो तुमचेशी येतली आनी कुमयन्याव घेतल्या उपरांत तुमी बसची. म्हणटच कुमयन्याव घेवंक सोदतात आनी मातशे उबी रावची. Povartace
सागूय जेजू वावरताचे दोळे आमकां तूं दे जेजू तुका पळोवंक बघू आमकां सागूय जेजू दिसता सदे मोच्या Santiane inerte Bogdał Jezusiku Tycie żywe sade Powartacie dole Amka tudy Jezu Tuka polią Bogu Amka saguj Jezu Powartacie dole Amka tudy Jezu Tuka polią Bogu Amka saguj Jezu जेसू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागुया आमकां मागण्यांची मनशां कर म्हणून मागुया आमकां बावार्थाची मनशां कर म्हणून मागुया प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पोसून गोड केल्या. जशें भाग्योंत मार्टिनान आपले जिणेंत सदां तुजी खुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सर्व वस्तूंनी सगल्या काळजान तुजे खुशेक खालती रावंक आमकां कृपा दी. हे भाशेन आमी तुजीं खरीं भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. तुमकां सगल्यांक इश्ट न्हू माई मोगाचो योग कार्या पिलारच्या दोंगरार थोडो वेळ तुमी हांगा आसतना पागदाराक नेलान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. आयज आमी जायतीं जाणां घोडी देवान दिलेल्या उपकारां पासत देवाक पाद्राक नेलाक दिन वासूंक आयिल्लीं आसा. आयज घोडी आमी जायतीं जाणां आमची मागणी घेवन आयिल्लीं आसा. इश्टानो, मागुया, बावार्थान मागुया, कित्याक बावार्थान केलेले मागणे देव जिरूल आयकता. तुजी म्हजी मागणी देव जिरूल आयकतलो, कित्याक इतल्या साबार लोकांनी मागलेले तांकां मेवले. आयज कार्मल डिसोजा टोरंटो कॅनडांतान अशें सांगूंक लायता, म्हजी माय कोवीड जावन ICUंत 2.5 म्हयने आसली. उपरांत हे मारेकार पिडेक लागून दुसरी जायतीं इन्फेक्शन्स जालीं. तिची हाडां देखून असोक्त जालीं. सर्जरी करची पडली. 2 दिसांनी तिका नव्यान बरोच जोर आयलो, प्रेशर हाय जालो, ऑक्सिजन लेवल देंवलो आनी नव्यान तिका लायव्ह सपोर्टीचेर दवरली. असल्या आमच्या आकांताचे वेळार म्हज्या तितीवान मानिवन आग्नेलाचे नोवेनाचे मागणें सुरू केलें आनी पिलारूय तिचे पासत मागूंक लायलें. 3 वरां उपरांत आमकां हॉस्पिटलांत तावन बरी खबर आयली. तिचो लायव्ह सपोर्ट काडलो. तिका आतां गरज ना म्हूण सांगलें.
तिचे दुसरेय सांदे आतां स्टेबल जावंक लागले. ही एक व्हड मिलाग्र मोजी माय सवे देवान मानून आग्नेला वरवीं आमकां फावो केल्या. उपरांत ती बरी जायत गेली. देवाक आमचे व्हड दिनवास आनी वाक हाडणी मानून आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण आमी मागता. होय मोगाच्या इश्टानो, बाबार्थान केलेली मागणी देव जरूर आयकता. आनी हेकाच लागून घडी तुमी जायतीं जाणां देवाक दिनवासूंक आयिल्लीं आसा, जायतीं जाणां मागूंक आयिल्लीं आसात. आमचे कोश्ट, आमचे प्रश्न, आमची इंतेसावां, आमचेर आयिल्लीं सगळीं दुयेंसां एकठांय करून पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन बापाच्या हातान घालुया आनी आमी सगळीं उबी रावन पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर चोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानयोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानयोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानयोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उन्नतभरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान माग. एक खुणा खोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानयोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानयोंत आग्नेलाक मानवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमची पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेची उगोट परगोटणे उदेशी गोड परगटणे उदेशी मागता. मागता. आमच्या सुमिया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. इश्टानो, हे वेळार पिडेवंताचेर मागण्याचे रितीन आमी भाग घेवया. आमी जी दुयेंत आसात, उसुक्त आसात, जाणटी आसात, गोठाय मागुया. आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात, दुयेंत आसात, आमच्या शेजाऱ्यांत आसात, तांचोय उगडास करुया. हे वेळार जायते जाणां आमकां टीव्हीचेर आनी युट्यूबाचेर पळयतात. आमी तुमचेय पासत आमची मागणी उबारतात. तर हे वेळार ह्या सगळ्या दुयेंतां पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता की आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तिरपण, दुखी कोतींनी सोंसणिकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमूग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेर बावार्द धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जीव आनी संतोसान तुका वाखाणू. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात
क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Agdela amca işte amca tu sadunaka ya porte sahata kadar sorgar tanto so adar ego yamche bakice utsamona cede